Sansumia Mantiran sumlia Gitam kaun matu Tuka bersita Amce tuwe butulia Setirnya pasu Erkam beteta Dinwa shikarza बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्यांचे जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे असो. तुमच्याय सवे असो. प्राचित काळसो 5वो आयतार आस कुर्साची वाट आमी केली. जेजूचे कुर्साचें बलिदान आमी नियाळ्ळें आनी आसा तेंच कुर्साचें बलिदान आतां हांगासर ह्या आल्तारेर उंड्या वायनाचें बलिदान पेटयता आसतना आमी परत संभ्रमताव. आनी आयच्या सुवातेंत आमी आयकूचे प्रमाणे तेंच कश्ट मरण आमकां जिवीत दिता. ती वेळ घडी जेजून भोगूंक आसली ताणें महिमेवन जावची आनी ताच्या बापान ताका महिमेवन करची. गोवा सकण मातयेन पडून मोरोन जिवीत दिल्ले बरी आपूण मोरोन खाली जावन जीव दिवंक शकतलो म्हणून म्हणची. आमच्या पातकांची दूख दर्या प्राचीत आमी आदारलें कुर्साचें वाट करून परत त्या सम्या मुखार ताच्या मोगा मुखार आमी रावूंक ना फावो म्हणलें वळखून घेवया. प्रार्थुया. जीवन देवा आमच्या मोगाळ बापा मोरणांतल्यान जिवीत उपजोवचें म्हूण अगणित जाणवायेन तुवें येवजिलें आनी जमनीन पडलेल्या गोवाच्या खणां बरी तुजो पूत जेजू मरून जिवन जावचो म्हूण तुवें थारायलें. ह्या गुटाचो परिणाम कसो आमी सगळीं ताच्या मरणाचें उदंड पीक जावंक आनी ताच्या नव्या जिवितांतली नवी रचना कशी उपजूंक आमकां सुमेस्तांक फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर असे म्हणटा, येतले ते दीस आनी त्या दिसांनी हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो करतलो. हो सल्लो हांवें तांच्या पुर्वजांक हाताक धरून भायर हाडचे त्या दिसा तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या परी न्हय. कित्याक तांणी म्हजो सल्लो मोडलो आनी हांवूच तांचो धनी म्हूण हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. उलयता तो सर्वेस्पर. ते दीस पावतच इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हो सल्लो हांव करतलो. उलयता सर्वेस्पर. हांव म्हजें धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतलो, तांच्या काळजाचे ते बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. तेन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची वळख घेया अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. कित्याक ती सगळीं म्हाका वळखतलीं. ल्हानातावन व्हडा पर्यंत उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक हांव तांचो अपराध बोगसितलो आनी तांच्या पातकांचो उगडास दसचो ना. देवाचें उतर हे. देवाचे उडकार.
एक नितळ काळीस म्हाका रसून दी देवा. काकुळदारा देवा म्हजी काकूत कर. भोव कणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो नितळ कर. म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. एक नितळ काळीस म्हाका रसून दी देवा. एक नितळ काळीस म्हाका रसून दी देवा. आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका. तुजो पवित्रत्व म्हजे तावन काणवरिनाका. एक नितळ काळीस म्हाका रसून दी देवा. एक नितळ काळीस म्हाका रसून दी देवा. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वासा. भावा भयणीनो, जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकतल्या लागीं बोब घाल आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मणकुल्या कालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिकाराक ताका उबारताच ताचें उतर पाळतेल्या समेस्तां ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतर हें. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. कोणी म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तूं म्हजो पाटलाव करून दी म्हणटा सोमी. आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवाकी आसतलो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्त. आराधनाक म्हूण परबेक आयिल्ल्या मदले थोडे ग्रेक असले. तांणी गलिलेच्या बेतसायदा गांवच्या फिलिपा लागीं येवन विचारलें, सायबा आमकां जेजू पळय म्हूण आशा. फिलिपान येवन हें आंद्रे कळयलें आनी दोगांयनी वचून हें जेजूक सांगलें. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, मनशा पुतान महिमा जोडची घडी आतां आयल्या. सतच हांव तुमकां सांगतां,
गोवांचो खण मातयेन पडून मेल्ल्या खरेत तो एकोडोस उरता. तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणीक जिणयेक सांबाळटा. कोणूय म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकय आसतलो. म्हजे सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. म्हजें काळीज आतां खंती बेरांतेन भरलां आनी हांव कितें म्हणूं? बापा, हे घडयेंतलो म्हाका निवार म्हणूंक गी. पूण हें सर्व सोंसीजे म्हणून हांव हे घडयेक आयलां. बापा, तुजें नांव मैमेन बरयत कर. तेन्ना अंतरळत हांव एक ताळो आयलो. हांवें तें मैमेन बरयत केलां. परत्यांनी हांव तें मैमेन बरयत करतलो. थंय जमो जाल्लो लोक ताळो आयकून गडगडो जालो. म्हणालो, देवदूत ताचे लागीं उलयलो जाय म्हणाले हेर. पूण जेजून तांकां सांगलें, हो ताळो जाल्लो तुमचे पासत, म्हजे पासत न्हय. ह्या संवसाराची जडती जावचो वेळ हो. आतांच ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले आनी म्हाका धर्नेर तावन उंच उबारिल्ल्या वेळार सर्व मनशांक हांव म्हजें तें व्हरतलो. आपणाक कसल्या तराचें मरण भोगूंक आसा तें दाखोवन दिवचे खातीर ताणें अशें म्हळें. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. उबे रावन आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक सर्वदरा बापा सर्गान भितर विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्याक जो पयरूत पेरू गरबे सोमवलो अहंकार मेळटा जल्मलो. पोंस ताका ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसऱ्या समाना तो परतून जिवंचलो, सर्गार चडलो, सर्वपुत्र देवाच्या उज्या बसला. थंय तां जिवांनी मेल्यांची मुर्ची बरो घेतलो. सतमंतां पयरूत मेळाक खातले गोंय सभेक भक्तां सुद्दां एकतात. पातकांच्या मोगसाणें कुडीचें जेवण पोवन सस्ताचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी वावरतान देवा मुखार आतां दवरुया. गोंय सभेच्या सर वडिलांनी तुज्या पुता जेजूचे देख घेवन बावरताक साक्ष जावन जियोंक आनी सदांच विधेयपणाचे वाटेन चलोवंक तुजो आदार आनी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या देशाचे आडाळते चलोवच्या राजकीय मुखेल्यांनी आपल्या लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी लोकांच्या सर्वतोमुख प्रगती खातीर वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या दिसपडच्या जिवितांत कश्ट विघ्नां आडवारां येताना आमी निराशी जायनासता जिवीत धैर्यान फुडें व्हरूंक आनी बावरतान थीर रावूंक आदार आनी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचें मागणें आयक. विविध रितींच्या पिडे शिडेनी वळवळच्या आमच्या भाऊ भयणींनी जिणयेंत देदेस्कोर जायनासता सोंसणिकायेन मोगान आनी बरवशान देवान दिल्लें जिवीत स्विकार करून जियोंक पवित्र आत्म्याची कृपा आनी ससाय लाभय म्हूण मागता हांव. सोम्या जेजूचो मिसांव वावर मंगळूर सामे तशेंच संवसाराच्या हेर जाग्यांनी धैर्यान परगट करच्या सर मिशनरींक तूं राख आनी सांबाळ. बावरते विस्तारोवच्या त्या वावरांत तांकां भद्रती सर्वेस्पर देव फावो करून दी म्हूण मागता हांव. ह्या मेजा बोवारी हजार जाल्लेल्या आमी सर्वांनी एक समुदाय म्हणलें समजून एकामेका माया मोगान आनी कुटुंबा स्मिरितान बरोवन पिरगजेंत तशें समाजेंत बावरतांची मंदिरां जायचें हर एकल्यांची मानां उजवाडाय म्हणून मागता हांव. बापा, ही आमची मागणी आयक आनी आमकां कितें फावो तें तूं तुज्या उदारपणा फावो कर आनी प्रत्येक जावन ह्या 5 वर्सां नियाळ केल्लेसो फळ जावन
ह्या कुर्सांत हांव न्हू सडवणीची फळां आमकां लाभाशी कर. त्या सोरान सूख मागले बरी आमच्या पातकांचे दूख दन सूख मागूंक आमकां शिकय. आनी त्या शतापतेन तुज्या पुता जेजूक देव म्हूण मानून घेवन आर्दन केले बरे तसले आर्दन करचे खरे भक्तीक आमकां दुकर. हें मागता हांव त्याच तुज्या पुता कुर्सायल्या जेजूचे नांवी. आमेन. Bapa Tuka Jine Kirkolye amche Wopundi tawas Tuka Sulves pura srishti rusnara Bitai tawangkan Tuka Sulves pura Tenya tataram Dein bupuk eyamka Service pura srishti resnaram Bitai tawangkan Tuka Service pura tenya tataram Dein bupuk eyamka. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें कुर्साचें बलिदान सरपुरुदा देव बापाक मानतलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाकडे आमच्या कनवळ्या बापा तुज्या प्रितीवंत पुता जेजून आपल्या मोरणान तुका महिमा जोडून घेतली आनी ह्या खातीर तुवें ताका महिमेवंत केलोय. जेजूच्या मोरणाचें बलिदान आमच्या हातांतलें आतां घेवन तुज्याच नांवाचे महिमेक आमकांय ताच्या मोरणान वांटो दी आनी ताच्या सांगाता महिमेवंत कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व उदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टां मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं तुज्या महिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां वरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 सर्गानी संसार वरला तुझ्या वैभवा ओम सलिका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय ओम सलिका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंतेनी पवित्र कर म्हणून मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस म्हणून सोसूंक वेचानी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताचें खास नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bavarta so good purgatoria. Sumi Gesù melo, Sumi Gesù melo, Sumi Gesù civa sala, O Bavarta so good, Ami pergerta. Gesù बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जन्मपणाचो आमी भक्ती बरें उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडुण्याचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तार जाले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा लुईस पावलाच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या सारके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनः जन्मपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची कागूद कर तांकां आनी तुजे इश्टागे ते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळ्या मुखामोळ पळय फावो कर आमी सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव काय मरे देवाचे माय सांगाती बागेवन जो जाय तिचो भोवनीस गणपती बागेवन धर्म जातो आनी सर कळ्ळें तुका मानून त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यां जाता तशेंच संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नेवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां नेवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शान तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलटेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकारांतले वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तामणे तुमकां शांती दवरता मोची शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे देश घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी रस बसलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सरांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माया मोगान एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संतराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संतराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संतराचे पाप करतले आमकां शांती दी होच तो कुर्सार आपणाचें बलिदान केल्लो जेजू गोवांचो कण मातयेन पडून मेल्ल्याक करीत तो तसोच एकोडोच उरता म्हणलो मातयेन पडोवन मेल्ले बरी आपूण मरोन आमकां जिवी दिल्लो तो दावाची शेळी संवसाराचें पाप करता दी त्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी तूं आनी हांव सुभागी सुम्या तुमचे म्हाका फावना प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा जेजून आपल्या जिवाचो मोग केलो ना पूण तुज्या आनी आमच्या मोगान कुसार आपलो जीव दिलो आनी अशें ताणें आपणाक आनी आमकां तुजे महिमेवन जिवी जोडून घेतलें आमी ह्या संवसारांत आमच्या जिवाचो मोग करिनासतना तुज्या आनी आमच्या पेल्याच्या मोगान आमचो जीव कत्सूंक जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमकां बोळ दी
आनी हे परी जंय तो आसा थंय आमी ताचे शीस आसूंक आनी तुजे महिमेंत सुकेस्त जावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याही सोवे आसो. सर्वोद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे सर्वांक फळां बरी ते सांज मागता. हॅव अ नायस इवनिंग.